मोरणाच्या भिरांतीन बुडून आसा. न्यूजाचे खंयची चॅनल आमी लायल्यार थंयसर आमकां एकच खबर आयकूंक मेळटा, कोरोना व्हायरस. कोरोना व्हायरसाचे सेकंड वेव्ह. ऑक्सिजन उणें पडला, हॉस्पिटलांत बेड्डां ना, मोरणाची लायन्यो लागल्यात, जळोवच्याक वा मातयेक लावूंक जागो ना, डॉक्टर ना, नर्सांचे अभाव जावन आसा आनी अशें सुमार संगती आमी आयकून ह्या मोरणाच्या भिरांतीन सगळो संवसार, सगळो भारत कंगाल जावन आसा. तर आमी मोरणाक कित्याक भियेता? आमी हरेकल्यानी मरूंक आसा. सांगणी आसा, जल्मल्लो हरेकलो मोरणाक योग्य जावन आसा. मरण आमच्या निवारूंक जायना. मरणा वरवीं मात्र आमी हो संवसार सोडून देवा लागीं फाटीं वचूंक आसा. तर मोरणाची भिरांत आमकां कित्याक? हर एक जल्मल्लो मनीस वाडून येता आसतना ताच्या जिवितांत विविध बदलाव येता आनी विविध ताचे थंय असले सेल्लां मोरतात आनी अशी प्रगती जाता. मनीस वाडून येतना ताका पिडा येता. अशें विविध रितींनी मनीस कश्टता. जाल्यारय ह्या पिडेंत आनी विशेष रितीन ह्या एका संदिग्ध परिस्थितीन आमी सगळे कंगाल जावन आमकां सवाल आमी करता, मरण कित्याक आमच्यात आज रास करपी आसा? आनी आमकांच आमी सवाल विचारूंक जाय, मरणाक वा मरच्याक हांवें कितली तयार केल्या? आनी ह्या सवालाक जबाब दिवंक हांव तुमचे मुखार एक ल्हानशी काणी दवरतो. एक राय आसलो आनी ताच्या आस्थानांत एक पिसो आसलो. आनी एक दीस राय आपल्या मंत्री बराबर थंयसर एक समावेश चलयता आनी ह्या सगळ्या मंत्री मुखार ह्या पिशाक तो आपयता आनी सगळ्या मुखार तो म्हणटा, म्हज्या आस्थानांत आसलो एक व्हडलो पिसो. आनी हो मनीस सगळोच बेजार जावन तकली सकयल करून थंयसर रावता. आनी राय म्हणटा, म्हज्या आस्थानांत हांवें तुजितलो व्हडलो पिसो पळोवना. आनी राय एक दांडो घेता आनी ताच्या हातांत तो दिता आनी म्हणटा, तुज्याकी व्हडलो दुसरो आनी कोणी पिसो तुवें पळयल्यार हो दांडो तूं काड आनी ताका. आनी हो पिसो खालतेपणान बेजार येत आपल्या घराक तो सुमार दीस, म्हयने, वर्सां पाशार जाता. आनी राय प्राय जावन आपल्या मरणाच्या तडीर तो आसता. आनी जायते ताचे लोक, मंत्री येवन राया वयच्यान भोगलेक उलयतात. ताच्या कामा वयच्यान, ताच्या गुणा वयच्यान, ताणें केल्ल्या सेवे वयच्यान ताची भोगलीक ते करतात. आनी हे सगळे उलयन जाले उपरांत त्या पंगडा मदीं थंयसर हो पिसो येता आनी थंयसर भितर तो सरता आनी खोलयाक तो रावता. आनी राय पळयता, तो कित्याक हांगा आसा? आनी परतून हो पिसो म्हूण राय ताका सोडूंक आराम करता. आनी हो पिसो लो ताळ्यान त्या रायाक विचारता, तुवें जायते जैस सोडला, जायते नांव तुवें कमयला, जायते बरेपण केलां, पूण तुज्या मरणाक तुवें कितली तयारी? आनी ह्या ताच्या सवालाक राया कडेन जावप आसना. आनी तेन्ना हो पिसो ताचो दांडो घेता आनी रायाक दिता आनी म्हणटा, तुज्याक एक व्हडलो पिसो आनी खंयच. आमच्या मुखार सवाल, आमच्या मरणाक आमी कितली तयार आयल्या? आज कोरोना व्हायरस येयला म्हूण आमी भिता. हाच्या पयले विविध पिडा आमच्या संवसारांत येयले. जायते लोक आमचे मरण पावला, खडी जावन आमी एक दीस मरण वयतले. पूण आमच्या मरणाक तयारी करचे महत्वाचे जावन आसा. आनी ह्या खातीर ही पिडा आज पसरून आसतना हांव फाल्यां उरतलो म्हणलेलें आमकां कोणाकय कळीत ना. पूण आमच्या मुखार सवाल तवळ तवळ आमकां दसता, देव संवसारांत वायट कित्याक धाडटा? आनी सागोस्तीन म्हणटा, देवान वायट घडोवंक ना आनी संवसारांत वायट घडटा मनशाच्या वायट चिंतपा वरव्या, मनशाच्या वायटपणा वरवीं मनीसच आपल्याचेर वायट घडोवचें करता. ह्या खातीर जाकोबाचें पत्र अध्याय 1:13 म्हणटा, मनशाच्यो खोटो आलोचनो मनशाक वायटाक मानता. म्हणटा आसतना देवान सगळें बरेंच रचलें, देव कसलें वायट करूंक सोडिना. आनी परतून आमी उत्पत्ती पुस्तकांत आमी पळयता अध्याय 1 आनी मुखार, देवान सगळो संवसार रचलो, सगळें बरें आसलें, पूण मनशान आपलें स्वातंत्र्य बऱ्यान वापरूंक ना. थंयसर वायट विसवण ते करतात आनी थंयसर वायटपण वायट तांच्या जिवितांत करतात. तर आमच्या मरणाक ह्या पिडेच्यान आमी जैत व्हरूंक वा बऱ्या मरणाक कशें आमी तयारी करूंक? आनी तुमच्या मुखार परतून एका सांताचें जिवीत दवरता. जॉन फिशर पवित्र सभेचो प्रसिद्ध सांत आनी आपल्या जिवन पयना वेळार ताच्या मरणाक सदांच तो तयारी करपी आसलो. आनी ताच्या रुमांत एक टेबल आसलें आनी ह्या टेबलाचेर मनशाचे तले बुरडे वा कट्टे तो दवरतालो. आनी ह्या कट्ट्याक सदांच तो पळयत ताच्या मरणा विशयान तो नियाळ करतालो आनी ताच्या मरणा विशयान तो चिंता आसतालो. आनी ह्याच खातीर आमी म्हणटा, मनशास्त्रज्ञ विक्टर फ्रँकल म्हणटा, जर जिविताक अर्थ आसा, मरणाक अर्थ आसा. म्हणटा आसतना
आमच्या मरणाक आमी सदांच तयारी करूंक जाय. कित्याक सांत पावलान सांगच्या प्रमाणे आमचो संवसार हो तात्कालीक तंबू आनी आमचे शाश्वत घर जावन आसा सर्गीय राज. देखून आमी ह्या सर्गीय राजा खातीर आमचें जिवीत तयारी करचें महत्वाचें. तर एक बऱ्या मरणाक देवाच्या राजाक देवाक भेटूंक आमी कशी तयारी करूं. आनी पयले सुवातेर आमकां दिल्लें स्वातंत्र्य बऱ्यान आमी वापरूंक प्रयत्न करूं. आमकां पोशण दिला, आमकां समजण दिला, आमकां जडवाय दिला. बऱ्या आनी वायटा मदें खरी वेंचण करूंक आमकां जडवाय दिला. हाचो बरो प्रयोग करया आनी खरी वेंचणूक करी. दुसऱ्यान आमी एक सुटावो संवसार करता. कित्याक बागेवन जो दुसरो म्हणटा संवसाराचें व्हडलें पातक जावन आसा, मनीस पातक करता म्हूण स्विकार करता. आनी आज आमकां ह्या पिडेचे भिरांत आमी मरतले म्हणलेले भिरांत. कित्याक आमी देवाक भेटूंक तयार ना. फाल्यां मेल्या उपरांत हांव देवाक कसो पळयतलो, देवाक कसो हांव भेटतलो म्हणलेली ही भिरांत आमच्या देवाचो. देखून सुटावे संवसार आमी जाय. आनी तिसरें आमच्या जिवनांत बरें करूंक आमी प्रयत्न करता. जावं ते आमचे लागीं पयशे आसा, जावं आमचे लागीं तालेंत आसा, जावं आमचे लागीं पेल्या कडच्यान हुस्को आसा, पेल्याच्या सेवेंत आमी खर्च करुया आनी आमच्या बऱ्या करण्या वरवीं पेल्याक आमी जोडून घेवया. खंडी जावन देव आमच्या बऱ्या करण्याचें फळ आमकां दितलो. मातयेवाचें एवांजेल अध्याय 25:31 मुखार जेजू म्हणटा, जें कितें तुवें अती ल्हानांतल्या ल्हानाक केलें तें म्हाका आसता. तर कोरोना पिडेक जावं दी मरणाक आमी भिवचें नाका. कित्याक देवाक संती करूंक सादी आसा. मातयेवाचो एवांजेलांत जेजू म्हणटा, तुमी फाल्यांच्या विशयान खंत काडची गरज ना. कित्याक फाल्यांची खंत फाल्यांक आसूं. कित्याक तुमकां रचलेलो देव तुमकां रचलो. सर धैर्यान आमचें जिवीत जिवंक आमी प्रयत्न करी. आनी इसायाच्या ग्रंथांत अध्याय 40:3-1 आमी वाचता, भिये नाका, हांव तुमची सांगाता आसता म्हणटा. देखून देव आमचे सांगाता आसा आनी ह्याच बरोबरशान ह्या पिडेचेर जैत करूंक आनी भविश्या आमच्या मनाक हर एका दिसाक आमी तयारी करूंक आनी सदांच मरणाक तयार जावन रावूंक आमी प्रयत्न करूं. आनी तोच क्रिस्त आमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन.